आमी पळयता कशे भाशेन पेद्रू जो आदीं भियेंतालो, जाका कांय शिक्षण नासलेलें, पूण तो खारवी आसलेलो आनी हे वस्तू म्हणना हितून दर्याचो तो जाणो आसलेलो. तिचो तो खात्रेन सगळें करतालो. फुडारीपण ताचे मदें आसलेलें. जेसून ताका विंचलो. हे परी तो आमकां घडोवन हाडटा. जंय आमी आमचो वार करता थंयसर आमी उत्तम तरेन तें करूंक जाय. आनी तो मागीर हे आमचे अणभव आपणाशी धरून तातूंतल्यान तो आपलो कार्य मागीर करूंक लागतलो. पळयात कशे भाशेन पेद्रू आतां खारवी आसलेलो आनी ताका देवान सांगलेलें, जेजून सांगलेलें, तुका हांव मनशांक दोत्ता तसलो खारवी करतलो. आनी आतां तें घडोवन येता. देव आपलें उतर आमचें सगळें पाळटा. ताका लागून आमी जितलीं ताका शरणां वेता, ताका आमचें सगळें समर्पण दिता, तितली आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जाता. आनी ताका लागून हांवें तुमकां सांगलां, सदांच कोमयां घेतलो की ना तें समर्पणाचें मागणें तुमी सगळ्यांनी म्हणूंक जाय. कोविडाच्या वेळार हांव तुमचे बरोबर म्हणून सगळ्यांनी तें तोंडपाठ केल्लें. पूण आतांय तें आमी जिवंक जाय. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. हें आमी जिवंक जाय. फकत म्हणूंक फावना. आतांय आमची मागणी जी आसात ती अर्था बरीत तर आमी काळजान थान म्हणीत जाल्यार ताचो परिणाम आमचेरूच न्हय, आख्ख्या संवसाराचेर जातलो. कित्याक ही मागणी सगळ्यां पासत, क्रिस्तांवां पासत खरी, पूण आमचे उद्देशी दुसऱ्यांक जेजू आपल्या जिविता सरशी आकर्शीत करून तांकांय ताच्या जिवितान भरूंक लागता. तर हाका लागून आमी सगळीं जाणां मिशनार. देव आमचें सगळें वावुरता. आमी ताचे हातयारां, आमी ताचे सांदे हे मनांत सदांच आमी धरूंक जाय. आनी हे परी आमी जिवंक जाय. भियेनाकात. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तो सगळें करतलो. फकत ताच्या एकवटान आमी रावंकूच जाय, तितलेंच पुरो. पळयात, एकवटान रावलेली मारिया भियेनासतना एकलीच सकाळीं उठून समाधीशी वेता. मोग आसलेलो तिच्या काळजान. मोग आसत जाल्यार घांटार ही ओणवून वडे पावतात. म्हणटच हे भाशेन आमचो मोग जेजू सवचें आसूंक जाय. कित्याक तो एकलोच आमचो खरो मोगी. आमकां जें दुसऱ्या सरशीं जाय फकत तोच दिवंक शकता. कित्याक दुसरीं आमी आमच्या वाद्याची आनी आमी आमचे सरशीं आसा. आमी तर खरेपणी जेजू सरशीं आसत जाल्यार आमी सगळ्या जाणांक ताचे उद्देशीन तयार जातले हांव. आनी तो जशे भाशेन आमकां सदांच आजीर आसा ते भाशेन आमी दुसऱ्याकूय आजीर जातले हांव. ही कृपा तो आमकां दिता. ती पत्करच्याक आमी आमची काळजां ताकाच ओपून दिवया. आनी आमी रातची तर 5 मिनट ताका सगळें समर्पण दीत जाल्यार रातभर तो आमचें सगळें वावरून आमची भितरलीं संरचना आसात ती स्ट्रक्चर्स आसात ती पातकाची तो सुटावी करून तो आमचें तें सरशिलें काडून सकाळीं ताका तर आमी एकवटान रावत जाल्यार ताची वाट स्वताची आमी पत्करतले हांव. आनी आमचें जिवीत ताचे सरशीं आमी दिसभर जियेतले हांव. असलें घडच्याक खूब संत भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूक अर्पून दिलें. एकलो आतां स्टॅनिस्लॉस म्हणटा पळय ताची आठवण करता. हो सांत कसो सांत जालो तो. ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें आनी ताचो पांय माय पोलंडचो व्हडल्या दर्जाची आसलेली ती. मेल्या उपरांत पांय माय ताणें सगळें आसलें तितलें गरिबांक दिलें आनी तो पाद्री जालो. पाद्री जाल्या उपरांत रोखडोच ताका क्राकाव म्हणटा पळय थंयसर ताका शिक्षक केलो. कित्याक तो उलोवपाक शर्माव दिवपाक एकदम बरो आसलेलो. आनी रोखडोच ताका बिशप केलो. पूण तो सारको एकदम बरो आसलेलो. सादेपणान जियेतालो आनी लोकांचो परामर्श करतालो आनी सगळ्या जाणांक तो शिडकायतालो. सारकें करूंक जाय पळय तें तो तांकां सांगतालो करून घेयात
नाल्यार तो करून तांकां दाखयतालो आनी तांकांय हे भाशेन शिटकायतालो. पूण थिचोर पळय तो राय आसलेलो बॉलिस्लाव म्हणटा पळय तो लोकांक इतलो वायट करतालो, बरे भाशेन तांचे सगळे वागोन आसलेलो. हाणें तें पळयलें आनी ताका खूब पाटी इशारो दिलो. ताका सांगलें तुवें तें भाशेन करूंक फावना म्हणून. तो आयकोना जालो आनीक जबरदस्तीन लोकांक पिडापीड दिवंक लागलो. तेन्ना ताणें ताका कितें सांगलें, ह्या कातिद्रलांत तूं आनीक येवचो न्हय म्हणून. कातिद्रलूच बंद करून उडयलें आनी स्टॅनिस्लो गेलो आनी एका मोठांत रावलो. आनी थंयसर म्हणून धाकटें एक कॉपेल आसलें, थंयसर तो मीस मिटयतालो. ताका एक पाटी सोल्दाद धाडून मारूंक ताका सांगलें. ते परतून आयले, कित्याक तो खरेपणी लोकांचो मोग करतालो आनी वायट आसलेलें तें ताका नाका आसलेलें. तर हो बॉलिस्लाव आपुणूच तोरसाद घेवन गेलो, मीस भेटयतना ताची तकलीच चिरून उडयली आनी हे भाशेन ताका मारलो. मागीर लोक ताचेर इतलो चावलो की ताका धांवन वयचें पडलें. पोलंडचो गेलो तो भायर आनी थंयसर मागीर तो मोठांत रावन आपलें पिराचीत जिवीत जियेलो आनी हे भाशेन बॉलिस्लाव मेलो. पूण ताका स्टॅनिस्लोवाक त्या कॅथेड्रलान उरलो आनी ताका मागीर सांत करून ते सगळे जाण ताका पोलंडचो पात्रोन म्हणून मानून आयज पर्यंत ते भाशेन ताका पात्रोन म्हणून दवरलेलो आसा. म्हज्या भयणीनो भावांनो, आमी पळयता कशे भाशेन देव आमचे सगळे वावुरता. आमी सदांच देवाक हाजीर जावया. कसलेय संकश्ट येवं भियेनाकात. ते संकश्ट चिंतनांनी उतरांनी कितें जाता तें आमचे भितर आनी भायल्यान जेजूचे सवें दवरया आनी आमकां काळजीदारपणी फुडें वचपाक तो मदत करतलो. सगळे जाणां आमच्या हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आसा ताका आमी हाजीर जावया आनी ताचें सवें आमचे हात इतलें भायर काडून आमी भितरल्यान ताच्याच जिवितान भरोन येवया. दुसऱ्या सुस्कारांत ताचे मदीक आमचें सगळें जिवीत भरोन येता ताका आमी हाजीर जायत रावया. आनी हे परी आमी न्हय, तो आमचें सगळें जियेता ताका आमी सहकार करीत रावया. जावं म्हजें सगळें तुजें उतरां पोरमणें म्हणून सगलो गोत ताचो वावर आमी फुडें व्हरया.